Tourism department, it is approximately 1,693 crores. Education department, approximately 1,536 crores. Health department, 631 crores. Power department, 4,160 crores. Green energy, 7,350 crores. Public work, 5,460 crores. Water resource department, 3,401 crores. Disaster management, 1,982. Waste management, 733. Climate change, 379. Approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आम्ही 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतलो. हे फावटी एक व्यवस्थित प्रेझेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य असले, गोंयाचे पॉप्युलेशन कमी असले आणि हे सगळे पॅरामिटर सुद्धा जरी कन्सिडर केले असत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन हे आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटिंग टुरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळे असता. एसडीजीच्या बाबतीत आम्ही 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतीत पळयलें जाल्यार आम्ही 2 नंबराचेर आसा एसडीजी. ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिवचो. आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी असल्या कारण त्या पॅरामिटरान आमी पसंत आशिल्ले.